Gicha Baba, Unontuka, Sastagi Poru, no Mangoka, Usobu Gorgo, Akadita, Usosopraiko, Oyarasa, Usobu Gorgo, Akadita. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. भयणी भावनो माय मोगाचो कार्य सकाळच्या दिसाक मिसा बेटीक वांटू घेवंक रीत भशेन आमच्या तरणाट्यां मागुया जे आसतान लागशिल्ली तयारी सुरू करतात तिरावणीच्या हो क्रिस्माच्या संस्काराक काल आनी पयर तांणी रेतीर केला. मागुया तांचे पासत काळजा मनाची बदलणी आनी बरे भशेन आपल्या जिविताची तयारी करूंक आपले मन आनी काळीज पवित्र आत्म्याक तांणी उक्तें दवरूंक आनी पवित्र आत्म्याच्याच बळान जेजूचे उर्बे बरीत ते गोवाय जावं. ताचे पासत मागतना एमीस आमी भेटी जावं फेलिझिना बिएगस दुसऱ्या वर्साचो उगडास तिची गोची करतात. हे आमचे भयणीक सासणीक शांती जेजूच्या पुनर्जीवनपाची बागिली जावंक फाव जावंक मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभात झिफोरा एंड स्टेफी विएगस, अंजेलिना कुएलो, तशेंच लग्नाचो एनिवर्सरी समारंभात एलिस्टर एंड लिएन रोड्रिगीस तांचेय इंतेसांव बसत तांचेरूय बापाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच मागुया सांताना पेरेर आमची भयण आपली भलायकी पासत मागूंक आमकां उलो मारता तिचेय इंतेसांव आमच्या मनान दवरुया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी तयार जातना आमी पातकी आमी असोक म्हण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां म्हजो विचारून सांगता वायट धरून बरें करून हांवें जायते पातकां केलें. हे सौभाग्य सदांच संपार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बिडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, मनशा सैम ताचे पुर्विले वडविके परस व्हडते म्हूण तुवें उबारलाय. उतरावर त्या मोगान आनी काकुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास दवर. पवित्रानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. तर आमचे जिणेंत तुजे कृपेची देणी तूंच सदां काल सांबाळून दवर. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. देवाचें उतर आयकुया. दोर्नदूतांच्या इतिहासा वेलें वचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस थावन तारवार बसून पानफिलियेच्या पेरगाक गेले. हांगा थावन तांकां सोडून जुवांव जेरुजाल्याक परतलो. पूण हेर सगळे पेरगा थावन फुडें वचून पिसिदियेच्या आंतियोकेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानान भितर सरून थंय बसले. सुमूर्तींतली आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतली वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरजेक उपशाम करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातान कुणा करून ताणें म्हणलें, इस्रायेलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोरचेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडलीं आनी ती विदेशी कशी इजिप्तांत आसलीं तेन्ना तांची ताणें एक पोरसां उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं. 40 वर्सां तांकां ओरोण्यांत सांबाळलीं. कानान 7 राष्ट्रांचो बोसम करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी हे पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निकळायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसूचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्यो म्हज्यो कुशी तो करतलो. आपले बासावणे प्रमाणें दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायेलाक जेजू सुरवंडार उपजयलो. जुवावान आख्खे इस्रायेलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम संपोवच्या वेळार जुवावान म्हणलें, तुमी चिंता तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एक येवचो आसा आनी ताच्या वाणांच्यो वाद्यो सोडोवंक म्हाका फावना. देवाचें उतरें. देवाचें ओळखार. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणांक तोपता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावळो ताका गोट करतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. उद्गार. Sorry, small, sorry, small, sorry, small.
कृष्णा जेजू क्रिस्ता तूं विस्वाशी गोवाय मेल्ल्यांतलो मालगडो दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमचीं पातकां. सर्वेश्वर तुमची सवय असो. जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिसांचे पांय धुले उपरांत जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगता, आपल्या दोनयाहून चाकर व्हड न्हय, तशेंच पाठयलोलो आपणाक पाठयला ताच्याहून व्हड न्हय. हें जाणून जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना, कोणाक हांवें विचून काडल्यात तें हांव जाणा. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळून येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सत मानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां, ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, जेजू निमाणें रात जेवणार शिसांचे पांय धुता. आनी पांय धुवपाचें काम आमी जाणा तें चाकरांचें आसलें. चाकर की दुनयेचे पांय धुताले. आनी जेजू जेन्ना शिसांचे पांय धुवंक पेद्रूचे पांयशी वेता, पेद्रू निशेध मारता, ना म्हणटा, तूं म्हजे पांय धुवचो ना. त्या दिसाक आनी हेरांय दिसांनी तांचे पांय धुळीन भरिल्ले आसताले. एक एकलो आपल्या पांयाची गोत जाणो आसलो, आनी कोण आपल्याचे पांय धुता तेवूय ते सारके जाणा आसले. आनी देखून जेजू आपल्या आसना रितूच तांकां म्हणटा, तुमी म्हाका गुरू म्हणटात, तुमी म्हाका सोमी म्हणटात, आनी हांवें तुमचो सोमी आनी गुरू जावन तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. तुमकां हांवें देख दिल्या. भाव भयणीनो, जेजू आपले शिसांचे पांय धुवन आमकां एक एकल्याक एक आव्हान दिता. हे संवसारांत जियेतना आनी तो तांकां सांगता, पळयात म्हणटा, आपल्या दोनयाहून चाकर व्हड न्हय, पाठयलोलो कोण आपणाक पाठयता ताच्याहून व्हड न्हय. आमकां सगल्यांक पाठयल्यात जेजू आपले बरे खबरीचे गोवाय जावन. पूण तो व्हडलो, तो दोनी आमी चाकरां, आनी तो आमकां पाठयता आमी ताचे मोगाचे दूत जावन बरी खबर दिवंक. जे देखून आयच्या शुभ वर्तमानांतली निमाणी उतरां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. आमच्या भारत देशांतले प्रतिनिधी आसात एका एका गांवांत, जांचे कडल्यान आमकां संबंद आसात, ते प्रतिनिधी आसात. पाप साहेबाचे प्रतिनिधी आसात,
एका एका गांवांत तांकां सादे उतरांनी एम्बॅसेडर म्हणटात, नाजाल्यार आमी बूक करून पाप साहेबाचे प्रतिनिधीक नुन्सियो म्हणटात. एम्बॅसेडर हें कॉमन उतर, देखून नुन्सियो म्हणटात. नुन्सियो म्हणजे बरो खबरेचो दूत, बरी खबर दिवपी. एम्बॅसेडर आमच्या भारत देशाचे सगळे गांवांनी आसात आनी तांकां एक घर आसता रावपाचें, एम्बसी म्हणटात ताका. थंयच्यान मागीर विजाज जायते तरेचे वावर आसता डिप्लोमॅटीक त्या देशाचे आनीक आपूण रिप्रेजेंट करता ते देशा कडल्यान बरे संबंद वाडोवंक आसतात. सेरिमोनियल तांचे एक एकल्याचो व्हडलो दीस आसता. आमचो रिपब्लीक डे आसता, आमचो इंडिपेंडन्स डे आसता. त्या दिसाक हे तरेतरेच्या राष्ट्रांचे प्रतिनिधी एम्बॅसेडर येतात, फ्लॅग हॉइस्टिंगाक येतात, प्रायम मिनिस्टर उलोवप दिता तें आयकूंक येतात, मागीर च्या पाणी घेवंक येतात. सेरिमोनियल. आनीक तिसरें काम आसता तांकां एडमिनिस्ट्रेटीव. तांचे लागीं जायते लोक आसता काम करपाक, विजा काम करपाक, सेक्युरिटी आसता, जायते आसता. हे काम करतात आपआपल्या गांवचे. जेजू आयज आमकां म्हणटा आमी ताचे बरे खबरेचे एम्बॅसेडर्स. हांव धाडटां, ताका कोणूय मानून घेता तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयलेल्या बापाक मानून घेता. सो ऑल ऑफ अस बाय बॅप्टिजम वी आर एम्बॅसेडर्स. आमी जेजूचे प्रतिनिधी संवसारांत, बरे खबरेचे गोवाय. पयले सुवातेर आमचे संबंद जेजू लागीं, जाचे आमी गोवाय, ते गोट आसूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमी सेरिमोनियल म्हणटा जायते तरेच्या कार्यावळींनी आमी वांटो घेता, संस्कारांनी वांटो घेता. आमचें आजीरपण पवित्र सभेन दाखयता. पवित्र सभेचो वावर फुडें वचूंक आमी सगळीं खान मारता. हें निबेल गरजेचें सगळ्यांक. आनी दिसा दिसपट्टो वावर आमी करता तेन्ना हो वावर देवाचे मोहिमेक आमी करूंक आमकां आमंत्रण आसा. सो आमी सदांच मनान दवरूंक जाय बाबा भयणीनो, आमी जेजूचे एम्बॅसेडर्स हे संवसारांत, ताचे बरी खबरेचे गोवाय, ताचे निरोपी. आनी देखूनच जेजू आपल्या शिसांक ताचे पांय धुतूच हो निरोप दितालो. आतां तुमी संवसारांत वचूंक जाय आनीक म्हाका गोवाय दिवंक जाय. सेवे चाकरेंतल्यान आपल्याकूच विसरून, आपल्याकूच खाली करून गुरुजीचे न्हय चाकराचे सैम घेवंक जाय, ल्हानवीक जावंक जाय. जे भशेन तुमचो गुरू आनी सोमी ल्हानवीक जालो. भाव भयणीनो, आज घरा वयता आसतना हो संदेश आमच्या काळजा मनान दवरुया. देवान आमकां विचून काडले आपल्या पुता जेजूचे बरे खबरीचे गोवायचो. आनी गोवायकी आमी मोगाच्या सेवे चाकरीच्या जिवितांतल्यान दिवंक पावतलो. आपल्या शिसांचे पांय धरलो जेजू, आमकां ही मोगाची देख, सेवे चाकरेची देख दिल्लो जेजू ह्या अवताराचेर येतलो. ताचे बरे खबरीचे एम्बॅसेडर्स जावंक कृपा मागुया. भेटोवंक आमी गायन गावुया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटून हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोना तूं कोल पिता.
दोन्ही भावांनी आमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनांत आणि मोहिमेत आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोवरते देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, दुपाबरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमोळ तुज्या मुखार चोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान इस्तापलेले बलिदानांत वांटो घेवन तुज्या पुता जेजूचे प्रतिनिधी संवसारांत जावन सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान ताका गोवाय दिवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय वशांनी करून पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरते दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपुर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशे कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें म्हणली तुका दिन भासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हजे रक्ताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत. पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मोन्नेचो आनी प्रयोजनपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक
फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये संगती बागेवन सुसे तिचो पोती बागेवन धर्म दता बागेवन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूचे बरी खबरीचे गोवाय जावंक सोंपें न्हय. पयल्या आपोस्लांनी पयले जेजूच्या शिसांनी मोज्जें पडलें. जेजू तांकां घोटाय दितालो, तांचे बराबर वावुरतालो. आमकांय एक एकल्याक आपल्या जेवणाच्या बोळान ताचे मोगाचे सेवेचे गोवाय जावंक तो आपयता. हे जेजूच्या जेवणांत वांटून घेवचे आदी हें ताचें कार्य आमी बरे भशेन करूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकें येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो प्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्पातकांनी सुटोय आनी सर्वांकांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र विचार भारताचेर दीस तुका ते कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी संवसाराचे पाप कट्टा. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एकाच्या तुरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. D21 जेजूची येयात पान 58. D21 पेज 58.
प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आतांच आमी घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोटाय वाडय आनी अशें तुजे पुता जेजूक आमी गोवाय दिवन ताचे मोगाचे आनी सेवेचे निरोपी जावंक आमकां फावो कर. तेच जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बांबडीनो आज सान आमची लागशिल्ली तयारी सुरू जाता आमचे क्रिज्म घेतलेल्या तरणाट्यांक. सांजे 5 ते 6:30 आवय बापायन कितें चोत्राय 5 ते 6:30 वेळार आमच्या भुरग्यांनी हाजीर जावंक तांची हाजिरी आमी काडटले. कंपल्सरी एटेंडन्स आनी तयारी आसतली जायती तांकां दाखयलें मार्गदर्शन दिवंक येतलीं. आज फादर बॅरी आमचो सोशल कम्युनिकेशन्स ऑफ द डायसीस ताचो डिरेक्टर आसतलो, आमच्या तरणाट्यां लागीं उलयतलो. हे भाशेन एवरीडे दिसपटी सांजे 5 ते 6:30. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार. फाल्यां सदांचे भाशेन सकाळीं 6:30 आनी 7:30 मीस, सांजे 5 ते 6 कुमसारा. आनी मागीर मीस जाल्या उपरांत आमचे झेलादूर आसात तांची जमात जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाची एक परबेक आमी तयारी करूंक जाय. आनी तयारी करपाक भासाभास करूंक ही झेलादोरांची जमात आडायल्या. सगल्यांनी बांगड्यांनी हाजीर जावंक आमी मागता. तशेंच फाल्यां मीस आसा खुर्सा लागीं आमाराल वाड्यान. रस्त्यार खुरीस आसा, धाकटें कोपेलीन आसा, थंय खुर्साची परब, थंय मीस आसा सांजे 6 वाजता. आनी ते उपरांत कांतारांची सांज ही कार्यावळ ते घडोवन हाडटात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे मोगाचे गोवाय जावंक प्रतिनिधी सेवेचे जावंक तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन गावुया. पवित्र बॅट मिसाची F17 पान 9 आनी 3, F17 पेज 93. Some